आमकां एक पापा आसलो. पापा फ्रांसीस म्हूण आमी ताका आपयतल्या. देवान माकल्लो आनी देवाच्या परचेची जतन घेवंक नेमियरलो. ह्याच म्हयन्याच्या एप्रिल 21 तारीखेर सकाळीं पापाचो कुरपेन भरिल्लो आत्मो सर्गीच्या बापा थंय उबारून गेलो म्हणली खबर आयकतना एका घडये सगळो संवसार मौन जालो. कॅथोलीक परजेच्यो आसऱ्यो भिजल्यो आनी राष्ट्रां स्तब्ध जालीं. आपल्या धोरणाक लागून उक्त्या चिंतपाक लागून पापा फ्रांसीस केवळ कॅथोलिकांक मात्र न्हय आसता जागतीक मट्टार आख्खे मनशाकुळाचो मुखेली जावन स्वीकृत जाल्लो.
आपली धार्मीक जीण सुवार्ता प्रसार करचे सवे दुर्बळ्यांचो आशक्त आनी शोशणाक वळख जाल्ल्यांचो ताळो जावन परिवर्तीत केल्ल्या पापा फ्रांसिसाचे जल्म एक संदिग्ध परिस्थितीन जाल्लो म्हळ्यार चूक जावची ना. इटलीन तवळच्या मुसेलिनीचे फॅसिस्ट आडळते सोसूंक जायनासता मारियो होर्गे बर्गेग्लियो आनी जेरिना मारिया सियोरी म्हणली काजरी जोडी आपल्या कुटुंबा सांगाता अर्जेंटिनान फळाफळ घेतात. 1937 डिसेंबर 17 तारीखेर ह्या बर्गेग्लियो जोड्याक एक बाळ जल्मता आनी ताका ती होर्गे मारियो बर्गेग्लियो म्हूण नांव दवरतात. आवय बापाय आनी आपल्या आजे सवे गुनेस्त आनी देवभक्तीन वाडलेलो मारियो शिकपा काळार सेमिनरीक भरती जाता. 1969 इसवेन ताका याचकी दिक्षा लाभता. त्यानंतर ब्युनस आयरिसांतल्या सान मिंगेल सेमिनरीत देवशास्त्र प्राध्यापक जावन तो सेवा दिवंक लागता.
1973 इस्वेतावन अर्जेंटिनाच्या जेजुईत सभेचो प्रोविन्शियल जावन सेवा दिल्लो होर्गे मारियो 1980 इस्वेन सान मिगेल सेमिनारीचो वडील जावन नेमक जाता. त्यानंतर ताका ब्युनस आयरिसचो कार्दिनल जावन वेंचून काडटात. 2013 इस्वेन पापा बेनेडिक्ट 16वेच्या जाग्यार होर्गे मारियो नवो पापा जावन वेंचतात आनी उपरांत तो आमचो मोगाळ पापा फ्रांसीस जाता. पापा फ्रांसीस पवित्र सभेचो 266वो पापसाहेब जावन आसून आपल्या विंचवणेच्या सुरविल्ल्या दिसांनीच पवित्र सभेक एक बरवसो तशें वावरूंक लागता. साम्राज्यशाही आनी बंडवलशाही सक्त्यांनी चलोवच्या आनी तिच्या झुजां वयर शांती समाधानाचे पारवे उबोवच्यान यशस्वी जाल्ल्या पापा फ्रांसिसान दुर्बळ्यांक आनी दंसतल्यांक सदां आपल्या काळजान जागोवन दवरलें आसा. बरो मनीस जायचे तर देवातें पातयेंनी दवरिजेस म्हणून ना, बघार बरें काम केल्यार पावता म्हणून उक्त्यान उसारिल्लो पापा ताळो नातल्यांचो ताळो म्हणूनच फामाद जाल्लो. सलिंग काजारां, स्त्रियांचे धार्मिक मुन्यारपण, ह्या संघाचे अंवकारपण, कृतक जनसंख्यो नियंत्रण तसल्या गजालींनी प्रगतीपर चिंताप ओसरिल्ल्या पापा फ्रांसिसान संवसाराकच विस्मीत केल्लें आसा. कठीण निमोनिया तापाक लागून 38 दीस
इटलीच्या जिमेल्ली आस्पत्रींत करसिल्लो पापा मार्च 23 तारीखेर फाटीं पापाल घराक पावल्लो. ताप देंवलो तरी दाक्तेरांनी विशीव सूचित केल्ल्यान तो संपूर्ण रितीन पविसभेच्या कामांनी मेतेर जावंक नातलो. तरी निमानिया ब्रेस्तेरा दीस रोमांतल्या जैलांत आसच्या कैद्यांक मेळच्यान आनी पास्का फेस्ता दीस बावरत्यांक मेळच्यांक ताणें उपदेश दाखयले नात. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Ha preso su di sé tutto il male del mondo. ईस्टर दीस अमेरिकन व्हाईस प्रेसिडेंट JD वन्सला लागीं सल्लेल्या मुलाखतीन ताणें डोनाल्ड ट्रम्पान देशांतर लोकांवर दाखोवच्या निष्ठुरपणाचे कठीण विरोध केल्लो. यस जानेवारीच्या 25 तारीखेर पापा फ्रांसिसाचो होप म्हणलो आत्मचरित्र बूक उक्ताडाक आयिल्लो आनी एकाच वेळार 9 बसांनी तो प्रकट जाल्लो. बुकाचे नाव सुचोवचे बरी पापा फ्रांसीस आमच्या पवित्र सभेक एक बरवसो तशें जावन आसलो. जुबले वर्साक बरवशाची यात्रिका जावया म्हणल्यार ताच्या संदेशान बरेपणाचो, सुदरपाचो आनी नव्या एका संप्रदायाचो बरवसो दिसून येतलो. डिजिटल काळार आमी आसाम आसता आमच्या आत्मीक गरजां खातीर जायत्यो डिजिटल गजाल्यो वापरूंक जातात म्हूण पापा फ्रांसिसान उक्त्यान सांगलें. पवित्र सभेक
आनी माध्यम संवसाराक भोव लागीं हाडच्यान पापा कळमेद नासता वावुरिल्लो आसा. ह्या कारणाक लागून पवित्र सभा जागतीक जावन एका नवोत्थान प्रक्रिये कशी समकल्ली ते पापा फ्रांसिसाच्या अवधेर आमी देखलां. युवजनाक पवित्र सभेच्या लागीं वचच्यान पापा फ्रांसिसान नवे मिसावंस हाती धरिल्लें आसा. युवजनांक ताणें पवित्र सभेच्या धार्मीक सैनाची अविभाज्य वांटो म्हूण वलयलें. हर म्हयन्यांनी युवजनां खातीरच म्हूण तो प्रत्येक मीस भेटयतलो. मात्र न्हय आसता जागतीक मट्टार युवजनाक विशेष संदेश तो पाठयतलो. फुटबॉल खेळाचो विशेष मोगी जावन आशिल्लो पापा आपल्या भुरगेपणार आपल्या इश्टांच्या फुटबॉल पंगडाचो गोलकीपर जावन आशिल्लो. मरणा पर्यंत ताका ब्युनस आयरिसाच्या सान लॉरेन्स फुटबॉल क्लबाचें संदेपण आशिल्लें. हर वर्सा तो तें चुकनासतना रिन्यू करतलो. कम्युनिस्ट तत्वाचो अंबॅसिडर आनी अमेरिकाक सवालशें जावन आशिल्लो क्रांतिकारी आनी क्युबाचो अध्यक्ष जावन आसलेल्या फिडेल कास्ट्रोक पापा फ्रांसिसान दिल्ली भेट ताच्या सर बेटापैकी चड चारित्रीक म्हूण नांवाडल्या. 2015 इसवेन हवानांत आसच्या फिडेलाच्या घरा वचून ताका मेळिल्ल्या पापा फ्रांसिसान फिडेलाच्या क्रांतिकारी चिंतपाचो विशेष तारीफो केल्लो आसा.
अशे 2013 आरंभ जाल्ली ताची पपाळचिनी ह्याच 21 तारीखेर वातिकानांत आसच्या ताच्या सेंट मार्था वस्तेघरांत सकाळी 7:30 वरांक संपता. सकाळी 9:30 वरांक वातिकानांतल्या सेंट मार्था चॅपेलांत कार्दिनल केविन फारेल हाणें पापाचें मरण अधिकृत रितीन घोशण केल्लें आसा. त्या नंतर वातिकानांत अधिकृत परगटणेन पक्षवाद आनी काळजाघाताक लागून पापाचें मरण घडलें म्हूण उसारिल्लें आसा. ह्याच म्हयन्याच्या 26 तारीखेर पापाची मरणारीत वातिकानांत चलतली आसून सगळो संवसारच वातिकाना कशी चमकोंक लागला. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. गाजाच्या लोकांक न्याय लाभचे म्हणून आपलो अख्रेचो जागतीक संदेश दिल्लो पापा फ्रांसीस पापाल हुद्द्याचो अलंकार जावन सदांच लोकांच्या काळजा मनाने उगडासांत आसतलो म्हणच्या कितेंच दुबाव ना. पापा ह्या संवसाराक सांडून गेला ते खरें, पूण पापा फ्रांसीस पवित्र सभेन एक क्रांतिकारी चिंतपाक सुरवात दिवन गेला. तें चिंतप मुखारून व्हरची जबाबदारी आमकां सर्वांक आसा.